अपक्ष आमदार गोविंद गावडेन जर भाजप पक्षांत प्रवेश केलो तर प्रियोळांत उमेदवारी ताकाच दिवची पडटली आनी प्रियोळ भाजप मंडळ पक्षाच्या निर्णया आड वयचे ना म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. RD एक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. 60-65 टोटल एकूण प्रियोळ मतदारसंघातले कार्यकर्त्यांक आयिल्ले आनी तांच्यांनी एक म्हाका निवेदन दिल्लें आसा आनी त्या निवेदनान तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की ह्या वेळाचेर त्यांचे सगळ्यांचे अशें मत आसा की भारतीय जनता पार्टीन कोणाक तरी समर्थन कर अशें न करता पार्टीच्या सिंबलाचेर निवडणूक लडोवपाक लागून तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की तांच्यांनी एक सर्वानुमते एक उमेदवार तांचो संदीप निगळेक तुमी तिकीट दिवची अशें तांच्यांनी आमकां सांगिल्लें आसा. तें एक निवेदन तांच्यांनी दिल्लें आसा पार्टीच्या ऑफिसांत. पूण कित्याक दिवचें पडलें तांकां की तांकां ह्या फावटी डावट आसा? कितें आसा डावट इन द सेन्स कशें जालां की तांकां 2012 त्या मतदारसंघान आमी फायनली पार्टीन ठरयलें की थंय इंडिपेंडंट जो उमेदवार ते 12 आमची युती आसली हांचे बरोबर MGP बरोबर. त्या वेळार तांच्यांनी MGPक मदत करची अशें सांगलें. 2017 पार्टीन उमेदवार दवरुना तेन्ना अपक्ष उमेदवार म्हणून आमचे गोविंद गावडेक पार्टीन सपोर्ट केलो. तर तेंचें म्हणणें आशिल्लें की परत तुमी आमकां सपोर्ट कर सांगता त्यामुळे पार्टीचो उमेदवार तुमी दवरचो आनी आमी एक मतान हो उमेदवार अशें ते सांगपाक लायले. तर तें रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी दवरलां. हांवें तांकां तेंय सांगिल्लें आसा की आमचे गोविंद गावडे हे आमचे मंत्री आसात सरकारांत आनी भारतीय जनता पार्टीन जर तेंच्यांनी प्रवेश केलो आसत जाल्यार पार्टीक तेंच्या उमेदवारी संदर्भात विचार करपाक जाय हें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. म्हणजे गोविंद गावडे बीजेपीन येत जाल्यार उमेदवार गोविंद गावडे आसता. पूण तेजी त्यांचे चालू म्हणणे आसा आशिल्लें की जितले फावटी तुमी सांगले की समर्थन करा तांचे कॅन्डिडेट पूण तो निवडून आयलो की म्हणटा की बीजेपीची वोटिंग तांकां जावना अशें म्हणलेलें आसा. म्हणून ते भितरले 50-60 आसले पळय 60-65 आसले एक भितरले एक 10-12 जाणां उलयले पूण तेंचे एकय तेंचे राष्ट्रय आशिल्लें म्हणप वायट न्ही. जाता कशें सिंबल आमचें नासता न्ही. लोकसभेक आमचें सिंबल अपक्ष जेन्ना आसता त्या वेळाचेर सिंबल ते अपक्ष किंवा एखाद्या पार्टीक आमी तांकां मत मार म्हूण सांगतात किंवा समर्थन कर तेन्ना तेंचें सिंबल आसता आनी निवडणूक जाल्या नंतर तांकां दिसता की आमकां मदत करूं नाका कितें अशा तरेचें ते डेफिनेटली म्हूण तेंचें म्हणणें आसलें की सिंबलच हें आसूं जाय. आतां गोविंदाक समजा आमी पार्टीन आयले ते गोविंदाक तिकीट दिल्यार सिंबल बीजेपीचें आसतलें न्ही प्रश्नच येवचो ना न्ही. पूण तेंचे म्हणणें फक्त सिंबल बदलतले पूण जो मनीस आसा तो तसोच उरतलो. तो ते पार्टीचो निर्णय आसता तेचेर आमी वैयक्तीक म्हजें तेचें अशें आमी कांय करपाक शकना. पार्टीचो निर्णय कारण आमी रिजनल पार्टी न्ही. म्हाका बरी एखादी गोश्ट दिसली म्हूण म्हाका जाय तशी जातली जावची ना न्ही. पूण तेंचें म्हणणें आहा की जर गोविंद गावडेक तिकीट दिली बीजेपीची जाल्यार तो निगळे इंडिपेंडंट अपक्ष. हे पळय म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या कार्यकर्त्यांचेर की पार्टीचो एखादो निर्णय आसत जाल्यार तो निर्णय जो आसता तो इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी आनी त्यामुळे त्या निर्णया बरोबर सगळ्यांनी रावचें अशें आमची अपेक्षा आसता.